प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बालोतरा राजस्थान हांगा आयज 1.6 कोटी रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण केले। देशाच्या पहिल्या ग्रीनफील्ड इंटिग्रेटेड रिफायनरीचे तसेच पेट्रोकेमिकल संकुलाचे उक्तावण प्रधानमंत्र्यांनी केले। भारत संवसारांतले चौथे व्हडले शुद्धीकरण क्षमता केंद्र म्हणून उदेला आणि येवपी वर्सांनी हातूंत आनीकूय विस्तार करपाची येवजण आसा अशें प्रधानमंत्री हे वेळार उलयले। देशाच्या पहिल्या ग्रीनफील्ड इंटिग्रेटेड रिफायनरीचे तसेच पेट्रोकेमिकल संकुलाचे उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकी जाले। उपरांत हे वेळार केंद्रीय सैमीक वायू आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी उलोवप केले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी आयज जोधपूर विमानतळाच्या नव्या टर्मिनल इमारतीचे उक्तावण जाले। 480 कोटी रुपया खर्च करून उबारिल्लो हो प्रकल्पात वर्सुकी 20 लाख प्रवासी हाताळपाची थाक आसा। प्रधानमंत्र्यांनी सुधारित उडान येवजणेचो आयज शुभारंभ केलो। ह्या येवजणेक लागून भारतीय नागरी विमान येरादारीक व्हड प्रोत्साहन मेळटले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमारच्यान 6 दिसांच्या इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या 3 देशांच्या दौऱ्यार आसतले। 6 ते 8 तारखेमेरेन प्रधानमंत्री इंडोनेशियात आसतले। योग्यकार्ता या इतिहासीक आणि सांस्कृतिक शाराक ते भेट दितले। प्रधानमंत्री 8 ते 10 जुलयाक ऑस्ट्रेलियाच्या भोंवडेर आसतले। ह्या वेळार ते मेलबर्नात भारत ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या वर्सुकी शिखर परिशदेत वांटेकार जातले। जाल्यार 3 देशांच्या दौऱ्याच्या तिसऱ्या आणि निमाण्या पावण्यार प्रधानमंत्री 10 ते 11 जुलय मजगती न्यूझीलंडाची भेट घेतले। आंतरराष्ट्रीय गोळी वखदा प्रतिबंधक दिसा निमतान गोंय पुलिसांच्या गोळी वखदा विरोधी विभागान आयोजित केल्ल्या सर्तींचो इनामां भेटवण सुवाळो काल पुलीस मुख्यालयात आयोजित केल्लो। ह्या कार्यावळीक पुलीस महानिरीक्षक केशवराम चौरसिया, उपमहानिरीक्षक वेदप्रकाश सूर्य, अधीक्षक सुनीता सावंत, जिवबा दळवी आणि हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। मडगावच्या रवींद्र भवनातल्या स्वामी विवेकानंद केंद्रात स्वामी विवेकानंद हांच्या 124व्या पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपपी कार्यावळ आयोजित केली। ह्या कार्यावळीक भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आणि हेर पदाधिकारी हाजीर आशिल्ले। मंत्री दिगंबर कामत हांणी हे वेळार स्वामी विवेकानंद हांच्या यादीक नमळायेन आर्गां ओंपली। फाटल्या 24 वरांसावन मुंबई, ठाणे, पुणे सयत पुराय महाराष्ट्रात उटंगराच्या पावसान लोकजिणेचेर परिणाम केला। राज्यातल्या चडशा न्हंयांक हुंवार आयला। फुडले कांय दीस पावसाचे प्रमाण अशेंच आसतले, ताका लागून लोकांक सतर्कतेची शिटकावणी दिल्या। सुवातींचेर संकश्ट निवारणाचे पंगड लेगीत तैनात केल्यात। मडगाव रवींद्र भवनात आयज आयुर्वेद शिबिराचे आयोजन जाले। हे वेळार भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक, उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार, डॉ गौरव देसाई आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयुर्वेदाचे महत्व अधोरेखित करपाक नवे पावल घाला। तेच फाटभुंयेर हे आयुर्वेद शिबीर आयोजित केल्ले। गोंय सरकार आणि आयुष फाटेच्या वतीन राज्यात सुरू आशिल्ल्या हेल्थ विथ आयुर्वेदा ह्या मोहिमेक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। आतां मेरेन 50,000 परस चड लोकांनी ह्या सुविधेचो लाव घेतला अशी माहिती गोमंतक आयुर्वेदा महाविद्यालय आणि संशोधन केंद्र शिरोडा हांचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ अविनाश कांदे हांणी दिली। गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टच्या कार्यालयात आयोजित एका कार्यावळीत ते उलयताले। हे वेळार गुजरातचे अध्यक्ष राजतिलक नायक आणि हेर पत्रकार हाजीर आशिल्ले। भारत आड इंग्लंड मजगती दुसरी T20 मॅच आयज जाता। पहिल्या मॅचीत अभिषेक शर्मान आक्रमक अर्दशेकडो मारिल्लो, जाल्यार कॅप्टन श्रेयस अय्यरानूय जबाबदारीन खेळटना अर्दशेकडो पार केल्लो। आयर्लंड आड माळ वगडायिल्ल्यान भारतीय क्रिकेट पंगडाचेर दबाव आसा। ताका लागून आयच्या मॅचीचेर सगळ्यांचीच नजर आसा।